ना म्हाजो आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कांय प्रॉब्लम ना। हांव पयलीं रेव्होल्युशनरी गोवन सपोर्टर। जेन्ना ते पळय हांव कसो आहा कोला खातीर झगडटा मुर्मुगांवान, आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सान जेन्ना पत्रादेवीच्यान काणकोण मेरेन ती पदयात्रा तेंच्यांनी डिसायड केली न्हू, हांव इतलो हॅपी जालो सारको की कोण ना कोण तरी उबो रावलो म्हणून। कित्याक आमचे मुर्मुगांवचे आनी वास्कोचे लोक कोणूच उबे रावनासलेले, थोडे सिलेक्टेड लोक आहात जांकां कोलाचो इफेक्ट खबर आहा न्हू, तेच उबे रावताले। कळ्ळें तुका। आनी आयज पॉलिटिशियनांनी राजकारण्यांनी कितें केलां तें सगळ्या लोकांक दिसलां। सो आय वॉज हॅपी एज अ कोल एक्टिविस्ट, म्हाका कोर्सो बंद जाल्लो जावं आनी असो म्हाका सपोर्ट जर मेळटालें बेस्ट जालें। जाल्यार हेंच्यांनी पत्रादेवीच्यान ती जी यात्रा प्लॅन केल्लेली न्हू पदयात्रा, हे वास्को आनी मुर्मुगांव येवचे सांडून डायरेक्टली काणकोण गेले। तेन्ना मातसो मरे म्हाका एक 5% डावट येलो की हे भितूरल्या भितून कितें तरी शिजलां म्हणून। आमकां काय राजकारण खबर ना, हांव एक एक्टिविस्ट, कळ्ळें तुका। सोशल एक्टिविजम करता, गार्बेजीचेर हेचेर तेचेर कोळशाचेर बिशे उलोवपाचें म्हाजें काम, पॉलिटिकल उलोवपाचें म्हाजें काम न्हू। पूण जर कोण म्हाज्या मायभुमीचेर येता आनी ह्या मायभुमी वांगडा गद्दारी करूंक सोदता, गोंय काबार करपाक सोदता, लोकांचो विश्वास घेवन विश्वासघात करपाक सोदता, हांव वगी रावचो ना। हांव खंयच्याय थराचेर वयतलो। आतां आमी पळयलें की हांव आतां तेंच्या अगेन्स्ट 2-3 फावटी उलयलो। हांवें जेन्ना विरेश बोरकर जो आहा न्हू सांत आंद्रेचो MLA, तेणी जेन्ना काम केल्लें न्हू बरें, हांव एप्रिशिएट करतालो। पूण आयज जेन्ना आमी प्रत्यक्ष दोळ्यान पळयता की अरे बाबा की म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळें सारकें ना, विचित्र आसा। हिल कटींग आहा म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन, बाकीचे इश्यूज आहा, कितें लँड फिलींग इश्यूज आहा। जेन्ना तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हे इश्यूज आहात न्हू, जाल्यार तूं दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन वचून थंय कितें करता म्हाका सांग, हो प्रश्न विचारलो हांवें। आतां हांव डेली ट्रॅव्हल करता, कामाक वयता, आनी हांव जेन्ना कामाक वयता न्हू, कुट्टाळे ब्रीज क्रॉस केलो काय सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता। थंय वॉटर लॉगिंग इश्यू आसलेलो, दिलीप बिल्डकॉनान तो न्यू ब्रीज बांदला, उदीक सांठवलेलें। हांवें तो इश्यू रेज केलो, म्हाजी कितें चूक हेतून, कितें रे। आतां जेन्ना हांव गोंया खातीर उलयता, हांव पेडणे गेलो, पेडणेचे लोक थंयसर उलयता, मांद्रे गेलो, मांद्रे उलयता, हांव काणकोण गेलो, काणकोण उलयता, सांवड्डे गेलो, सांवड्डे उलयता। हांवें ईच एंड एवरीवेर गोंयच्या खंयच्या कोणच्याचेर व्हिडिओ काडूंक ना ते सांग। अरे आमी चांदोर प्रोटेस्टाक गेले, 2-2 राती थंय बसले मरे आमी थंयसर प्रोटेस्टाक। सो एज अ एक्टिविस्ट म्हाजें कर्तव्य आनी सगळ्या एक्टिविस्टांचें कर्तव्य, जाणा एका गोंयकारान वचून दुसऱ्याच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी व्हिडिओ काडपाक रायट आसा, जर थंय रॉंग जाता जाल्यार तशेंच हांवें केलें। ते वॉटर लॉगिंग इश्यूच्या फुडें गेलो, ते वणको आसलो जो 2 व्हिलरवाल्यांक त्रास करतालो, रातचे बीन त्रास जाताले, उदीक सांठवताले थंयसर, तो रेज केलो, कितें रे। तेच्या फुडें गेलो थंयसर बांबोळे ते हिल कटींग केला, तो इश्यू रेज केलो। फुडें मागीर आल्दी गोवा, थंय हिल कटींग जाल्लेलें आहा, तो इश्यू रेज केलो। थंय मायग्रंट्सांक थंय हें करून दवरलें, आनी आयज मायग्रंट्सांक हाडटात ते लेबर म्हणून, आनी मागीर तेंची वोट बँक क्रिएट करता। हो हांवें प्रश्न विचारलो सरकाराक। तेच्या आयल्यान मातसो येयलो, बांबोळे रोडाक आमी दोनापावल वयता, एक लादी मोडलेली, थंय 2 व्हिलरवाल्यांक त्रास जातालो। हांवें PWD मिनिस्टराक क्वेश्चन केलो। आतां ते लकीली म्हणनाका काय बाय कोइन्सिडन्स म्हणनाका, ते सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटाले। सो हे जेन्ना म्हाज्या दोळ्या फुड्यान रस्त्याचेर चलतना इश्यू दिसतात न्हू, आनी आमकां जेन्ना कुट्टाळे क्रॉस जाले काय सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी लागता, हांवें इश्यू रेज केले, हांवें कोणाक ब्लेम करूंक ना। हांवें कितें म्हटलां, तुमी जेन्ना पयलीं जेन्ना कांय नासलेले आनी रेव्होल्युशन करताले न्हू, त्या टायमाचेर तुमी आख्ख्या गोंयान सगळे कडेन सांगताले ईच एंड एवरी आमदारान इनिशिएटीव घेवंक जावो, हेणी इनिशिएटीव घेवंक जावो। हांवें तुमचें तेंच काम न्हू। सो हांवें जेन्ना हे इश्यूज रेज केले न्हू, तेन्ना हांव कितें वायट केलें म्हाका सांग। हांवें तुमकां जेन्युइन प्रश्न विचारले मरे। तुमी जेन्ना रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी फॉर्म केली न्हू, तुमी फायली अशें करताले, आनी म्हाजे कडेन हेची फायल आसा, म्हाजे कडेन तेची फायल आसा, हांव हेका एक्सपोज करतलो, हांव तेका एक्सपोज करतलो। कर मरे, कोणाक एक्सपोज केले? खाली फायली दाखयले आमकां, खाली फायली दाखयले आनी पिशान काडले आमकां। हांव तुमकां होच प्रश्न विचारता, हांव तुमच्या अगेन्स्ट उलयना। हांवें जे तथ्य आनी सत्य आहा न्हू तें विचारलां तुमकां, तुमी आन्सर दिया तेचें, बेश्टें मेमेज करूं नाका। मेमेज म्हाका एक सांग रे, आयज गोंयान काँग्रेस आहा, BJP आसा, आम आदमी पार्टी आहा, TMC आसा, MGP आसा, कितें आनी बाकीचे पार्टीज आहा, पूण खंयचीच पार्टी मरे एक्टिविस्टांक टार्गेट करिना, BJP टार्गेट करिना। हांव सदांच सरकाराच्या अगेन्स्ट उलयता, म्हाजें सरकार कितें रॉंग करता न्हू तेचेर म्हाजे स्टेटमेंटां आसता, पूण BJPन केन्ना म्हाका टार्गेट करूंक ना, काँग्रेसीन केन्ना टार्गेट करूंक ना, आम आदमी पार्टीन टार्गेट करूंक ना, आम आदमी पार्टी अगेन्स्ट सुद्दां उलयलां हांव, TMCन टार्गेट करूंक ना, MGPन सुदीन ढवळीकराच्या पार्टीन सुद्दां आमकां टार्गेट करूंक ना। टार्गेट केल्या गोंयकारांक रेव्होल्युशनरी गोवन्सान, आनी आयज टार्गेट करता रेव्होल्युशनरी गोवन्स टार्गेट करता। अरे म्हाका एक सांग, आयज जो एक्टिविस्ट भायर सरला, तो एक्टिविस्ट गोंय वाचोवपाक भायर सरला, तुमच्या भशेन गोंयकारांक डिवायड करपाक भायर सरोंक ना। आनी आयज आमची नांवां पिड्ड्यार करता, आमकां कांय फरक पडना, एक्टिविस्ट कांयच फरक पडना। आमी तुमच्या भशेन आमी थंयसर लोकां कडेन डोनेशनां मागूंक वचोंक ना, भीक मागूंक वचोंक ना। एक्टिविस्ट जो खरो आसा, क्लाउड आल्वारीज म्हण नाका, अभिजीत प्रभुदेसाय म्हण नाका, रामा काणकोणकर म्हण नाका, तेच्या उपरांत मागीर आमचो बरे एक्टिविस्ट आहा, खूब आहा एक्टिविस्ट अशे, कितें मारियाना बेलेकार म्हण नाका, राजेंद्र केरकर म्हण नाका, राजेंद्र घाटे म्हण नाका, प्राजल सकरदांडे म्हण नाका, बरे एक्टिविस्ट आहा। आमचे तारा केरकर सुद्दां बरें काम करता, ऐश्वर्या सागर सुद्दां बायलां खातीर झगडटा। आयज जेन्ना कोण बायलां उलयना तेन्ना ही 2 बायलां त्या बायलां खातीर झगडटा। हे एक्टिविस्ट कोणा कडल्यान पयशे घेवन हे करिनात।
कितें रे आनी आयज तुमी जे एक्टिविस्टांक टार्गेट करून उठले न्हू दॅट मिन्स तुमी गोवा काबार करपाक उठला अरे गोंया खातीर उलयता कोण रे गोंया खातीर उलयता एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन उलयना आयज तुमी टार्गेट करून जाय जाल्यार रुलिंगांक टार्गेट करिना तुमी ते निलेश काब्रानान जनता दरबार घेतलो कितले रेव्होल्युशनरी गोवन्स येयले आनी कितले लोकांनी ताका प्रश्न विचारलो कोणें प्रश्न विचारूंक ना आयज काळाची गरज आसा की गोंयकारांनी जागे जावपाचें आनी कसलें रेव्होल्युशन तें पळोवपाचें तें हेका आमी रेव्होल्युशन म्हणूंक शकना असलें रेव्होल्युशन जर सपोज आमचे 60-70 वर्सां पयलीं जाल्लेलें आयज सुद्दां हांगासर पोर्तुगीज रूल करतले आसले आमकां लिबरेशन मेळचें नासलेलें हें रेव्होल्युशन डिविजन करपाचें रेव्होल्युशन खंय गेली तुजी मायग्रंटांची पॉलिसी कितले मायग्रंट भायर गेले ते सांग कितली मायग्रंट वोटींग गेली ती सांग कितली मायग्रंट वोटींग तूं काडल्या ती सांग कितें रे खंय गेले ते पोगो बिलाचें विचारता तुका आयज गोंयकार घाटी करून सगळ्यांक डिवायड करून सोडलेले आहा ते तूं कित्याक गेलो लॉलीपॉप खावपाक चिवटेचे तूं कित्याक गेलो त्या हेचे कडेन तेलंगणाच्या सीएमा कडेन हे घाटी न्हू तूं जेन्ना लोकांक भायल्या स्टेटीन वचून तांकां कॉम्प्रमायज करतलो म्हटल्यार तूं हे घाटी वांगडा बरें रिलेशन दवरतलो आनी गोंयकारांक आमच्या फोंडान घालतलो हांगासर असलें रेव्होल्युशन आमी खपोवंक दिवपाक ना आनी हेका आमी रेव्होल्युशन म्हणूंक शकना तूं जे करता न्हू तो तुजो स्वार्थ पयशे जोडपाक दिस इज युअर टोटल बिजनस हांव सांगता तूं धंदो करता म्हणून आनी आयज जे आमचे लंडरकार आपल्या पोटा खातीर गेले बाबडे पासपोर्टाक उबे रावले त्याच्या उपरांत विजा खातीर उबे रावले कितले फावटी विजा रिजेक्ट जाले पयशे मोडले आवय बापायचे घामा कश्टाचे पयशे थंय घातले आनी एकदां गेले लंडन 18 वरां काम करतात घामा कश्टाचे कसलेंय काम करूं तेंच्यांनी आनी ते काम करून ते जोडटात आनी तेतून तूं तेंचे कडल्यान डोनेशन मागता हे घामाचे पयशे लोकांचे आनी ते डोनेशनाचे पयशे बऱ्या कामाक लागना तुका पच्चे ना पयशे ते पच्चे ना आमच्या गोंयकारांचे घामाचे पयशे ते आयज तूं जे करूंक उठला न्हू टोटल बिजनस आनी गोंयकारांक कळोन चुकला हो धंदो म्हणून कितें रे आनी तूं जे उलयता खबर आहा मरे ते तथ्य आनी सत्य उलय लोकांक डायवर्ट कर नाका डायवर्सिफायींग पॉलिटिक्स करून तूं आयज जे सत्तेचेर आहा तांकां परत निवडून हाडून दिवंक सोदता अरे म्हाका एक सांग MP इलेक्शनान तुका रावपाची गरजूच ना सेंटराक कसले प्रश्न मांडटलो तूं गोंयानूच प्रॉब्लम सॉल्व जायना तो एक आमदार निवडून हाडला न्हू ताका सांग एसेंब्लीन पयलीं आमची बिलां सारकी घाल म्हणून ताका आनी एसेंब्लीन ताका उलोवपाक पयलीं सारकें सांग कितें रे आयज ताका तुज्या आमदाराक सपोर्ट करता तो विजय सरदेसाय मरे जेका तुमी गाळी घालताले आनी जेन्ना तुमी पदयात्रा केली तेच्या घरा कडेन धुमशाणां घातली ती पदयात्रा केलेली कित्याक खबर आहा विजय सरदेसायच्या घरा कडेन धुमशाणां घालपाक आनी लोकांक दाखोवपाक की आमी अगेन्स्ट म्हणून आयज जे काँग्रेसीचे आनी आम आदमीचे लोक आहात न्हू ते तुज्या आमदारां वांगडा उबे आहात मरे ताका सपोर्ट करपाक ताका उलोवंक कळना तेन्ना ताका बाकीचे लोक सपोर्ट करता मरे स्पिकराक सांगता ताका उलोव न्ही म्हणून कितें रे तो न्यू आसलो जाल्यार उपकारता म्हणून आनी तुमी हांगासर आमच्या गोंयकारांक डिवायड करपाक सोदता कितें रे जावचें ना असलें रेव्होल्युशन आनी असलें रेव्होल्युशन नाका आमकां हांव तुमच्या अगेन्स्ट ना पूण जितले तुमी म्हाका म्हाजें हें करतले क्रिटिसिजम करतले न्हू तितलो हांव तुमचें सत्य कितें आहा तें भायर काडटलो सत्य लोकांक कळोंक जाय आनी सत्य फक्त एक्टिविस्ट भायर काडूंक शकता पॉलिटिशियन भायर काडूंक शकना सो आयज जें चल्लां तें रेव्होल्युशन न्हू आयज जें चल्लां तें गोंयकारांचें डिविजन देव बरें करूं